गोवा विधानसभेचे अधिवेशन सुरू असताना विधानसभे संकुलात मंत्री आणि आमदारां खातीर आशिल्ल्या मुतारेंच्या फॉल सिलिंगाचे कुडके पडले। पावसाच्या उदकाक लागून गळती लागेल्यानूच हो प्रकार घडलो आसूये। जर विधानसभा संकुलाच्याच मुतारांची ही अवतिकाय आसत जाल्यार सरकाराक ते सोबना अशें कार्लोस फरेरा म्हणटा। ह्या सरकाराच्या प्रत्येक कामान भ्रष्टाचार आसा देखून हे अशें जाता असो आरोप सकल आमोणकारान केला। जाल्यार फाटल्या कांय वर्सांत विधानसभा संकुलाची जाय तशी जतनाय घेवंक ना हें खरें अशी कबुली दितना ह्या सगळ्या संकुलाची दुरुस्ती करपाक सुमार 10 कोटी रुपया लागतले अशें विधानसभा सभापतीन स्पष्ट केलां। It's very pathetic because today in the morning when I was going to use the washroom, I saw them swabbing the floor to remove water. आणि पळयल्यार हांवें लागीं जालां सांगल्यार ते वर तितून पडले म्हणून आनी थिंगसून उदक व्हांवन येयलें सगळा आनी I don't think it's a very nice thing because see you are at the highest august house of the state legislature and if you can't have this kind of proper toilets that means is the administration breaking down. We have GTDC which runs hotels. We have so many places which have got so many facilities which are there. Even the government has got government departments have got toilets and if in the legislative assembly we are having such type of a situation, I think it's very sad. आणि आज हे जे पोवपाक गेले ते आता हे टॉयलेटीन सुद्धा जे फॉल सिलिंग्स आसा ते सुद्धा पडपाक लागलेले आसा। हेजे वरसून म्हाका दिसता हे फक्त आपले कमिशन घेवन कॉन्ट्रॅक्टर वरसून सायडीक सरता आनी बाकीचे कितें चल्लां हेका खबरच नासता की क्वॉलिटी पळोवपाक गेली जाल्यार इतली लो क्वॉलिटीची आसा। भिरांत दिसता असेंब्ली म्हणजे डेमोक्रेसीचे आमचे म्हणजे सगळे लोक आमकां पळयता पण हांगा जी परिस्थिती आसा हेजी स्पेशली टॉयलेट्स आनी बाकीचे एरियेची जाल्यार म्हाका वायट दिसता। हेजेर बेगीनच्या बेगीन गव्हर्मेंटान लक्ष घालून एक प्रॉपर कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन दिवन बरी क्वॉलिटीची कितें सगळे कडेन आमकां पळोवपाक गेले जाल्यार लिकेज दिसता उदकाची शेळ येयलेली दिसता। तशें पळयलें जायत न्ही खूब काम आसा आमकां म्हणजे बऱ्याच वर्सांचो जो मेंटेनन्स आसा तो ज्या तरेन जावपाक जाय तसो जालो ना। त्यामुळे हांवें ताबो घेना फुडें सगळें इन्स्पेक्शन करून बसलें की ताजें इमिडिएट ताजें एस्टिमेट करप ताजें वर्क सुरवात जावपाचें म्हणजे प्रयत्न सुरू केल्ले आसा। दिसा कांय जाल्यार आनी 1-2 म्हयने सुरू जातले कांय असेंब्ली म्हणजे थोडेशें काम उरिल्लें आसा। त्यामुळे बारीक सारीक ज्यो घटना आसा की फॉल सिलिंग पडप जे आसा ह्यो अंडर रिपेर ज्यो आमच्या लक्षांत घातल्यो गजाली आसा आनी त्यामुळे त्यो तात्काळ जे आसा ताजी दुरुस्ती मेंटेनन्स अपोजिशनचे अशें न्ही बऱ्याचशा भागात पळयलें जर जायत न्ही म्हणजे खूब मोठ्या प्रमाणान जे आसा न्ही ह्या बिल्डिंगेचें रिनोवेशनाची गरज आसा मग ताका आमी आत्ता पर्यंत जे आसा न्ही सगळें खरें अर्थान काम करता एक 10 कोटीची गरज आसा। आनीकूय अपडेटेड खबरां खातीर गोमंतक टीव्हीच्या यूट्यूब चॅनलाक सबस्क्रायब करात तशेंच आमच्या फेसबुक पेजीक फॉलो करात। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही।